नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो अवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. लोकांक नौदळा कडेन संबंधित टुरिजम आवडटा आनी हाचे खातीर आमच्या देशांत खूबश्यो सुवातो आसात. जातूंत गुजरातच्या सोमनाथ जिल्ह्यात आशिल्ल्या आनी गोंयांत वास्को आशिल्ल्या नौदळ संग्रहालयाचो आस्पाव आसा. कोचीच्या INS द्रोणाचार्य नौदळ संग्रहालयांत आमकां देशाची मरीन हिस्ट्री आनी नौदळाचें संक्रमण पळोवपाक मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रसारीत जाल्ल्या मन की बात कार्यावळीच्या 128व्या भागांत भारत तशेंच संवसारांतल्या भारतीयांक संबोधित करतना सांगलें. साथियों, जो लोग नेवी से जुड़े टूरिज्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे देश में बहुत सी जगह हैं जहां जाकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव. दीव में INS खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है. वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है. फोर्ट कोची के INS द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है. यहाँ हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है. श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहां समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है. भारताचो नवो विचार सोद आनी तरणाट्यांच्या तांकीचें पडबिंब जाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हैदराबादांतल्या लीप इंजिन MRO वेवस्थेची म्हायती दितना आनी नौदळांत आस्पावीत जाल्ल्या माहे बोटी विशीं मन की बात कार्यावळीत उलयतना सांगलें. दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजिन MRO फैसिलिटी का उद्घाटन किया है. एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के सेक्टर में भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है. पिछले हफ्ते मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. पिछले ही हफ्ते भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है. ये भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर का प्रतिबिंब बना है. साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. आयचे तरणाटे म्हळ्यारच आयची जेन्झी मंगळगिऱ्यासारखी परिस्थिती निर्माण करून ड्रोन उडोवपाचे यत्न करतात. ही एक सर्त आशिल्ली आनी ह्या सर्तीत पुण्याच्या तरणाट्यांच्या पंगडाक यश मेळ्ळां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयचे जेन्झी करत आशिल्ल्या तंत्रगिन्यानांतल्या आविष्काराची तोखणाय करतना मन की बात कार्यावळीत सांगलें. मंगल ग्रह पर GPS संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता. ड्रोन को अपने कैमरे और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था. उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था. इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे. साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई. उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी. कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा. संसदेचे शियाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर सावन सुरू जाता. ह्या फाटभुंयेर सर्वदलीय बसका केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी आपयल्ली. विरोधी पक्षाकडच्यान कसल्याच तरेच्या बोवाळा बगर अधिवेशनाचें कामकाज बरे तरेन जातलें अशें आवाहन तांणी विरोधी पक्षाक केलां. SIR सयत तरेकवार मुद्द्यांचेर भासाभास जावपाची शक्यताय आसा अशें केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें. अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, SIR भी उनमें से एक है. लेकिन ये कहना कि SIR को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है. अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है, उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए. मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे. इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत गोवा पॅक्स पत्र प्रदर्शन आयोजित जालें.
ह्या प्रदर्शनाचो आयज समारोप जालो. समारोप सुवाळ्याक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. पोस्ट कार्डाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृती सगळी कडेन पावोवची अशें आवाहन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार केलें. स्टॅम्प एक अशी तरेची वस्तू आसा की तातूंतल्यान आमची हिस्ट्री जिओग्राफी हें सगळें तातूंतल्यान समाजा कडेन पावता आनी हो एक डॉक्युमेंटरी हितून आसता. आनी सादारण जो कांय भुरग्यांक स्टॅम्प कलेक्ट करपाचो शौक आसा अशें खूब जाणां आज जाणटे पसून हातूंत म्हाका दिसता सहभागी जाल्ले जवळ जवळ 33 तरी हे हितून आज सामील जाल्ले आसात. हे एक म्हाका दिसता आमच्या गोंयकाराचें हें आसा की अशे तरेचे प्रोग्राम हांगा जावप आनी त्या म्हणजे गोंयची कल्चर गोंयची संस्कृती आहा ती सगळ्यां समोर पावपाचो एक माध्यम अशें म्हाका दिसता. आनी पोस्ट खातें पोस्ट मास्टर जनरल ताचे सगळे सुप्रिटेंडंट हे सगळे बरे परिश्रम करून कार्यक्रम बरो घडयतात. काल पासून हो कार्यक्रम चलता आनी आज ताचो समारोप आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या वेंचणूक आयोगाच्या SIR अभियानात आतां मेरेन 90,000 मतदारांची नांवां वळेरींतल्यान बाद केल्यात. हे मतदार म्हळ्यारच ASD मतदार जावन आसात. म्हळ्यारच एखादो मतदार गांवांत नासप वा एखाद्या मतदारान गांव वा राज्य बदलला आसत किंवा एखादो मतदार मरण पावला आसत अशा मतदारांची नांवां वळेरींतल्यान बाद केल्यात. ज्या मतदारांची नांवां वळेरेंत 2 वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वा मतदान केंद्राचेर आशिल्ली तांचीय नांवां वळेरींतल्यान बाद केल्यात अशी माहिती गोंय राज्याचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त संजय गोयल हांणी दिली. नंबर्स की बात करें तो 11,85,000 में से 10,55,000 एनुमरेशन फॉर्म्स हमारे पास लगभग वापिस आ गए हैं और लगभग 90,000 जो वोटर्स हैं जो ESDD डिक्लेयर हो गए यानी कि एब्सेंट शिफ्टेड डेथ और डुप्लीकेट वोटर्स. तो दोनों का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 11,45,000 एनुमरेशन फॉर्म्स जो है वो मतलब जो वोटर्स है उनका हमारा चयनित हो गया है जो 96.5% बनता है. अब केवल लगभग 40,000 एनुमरेशन फॉर्म जो लगभग 3.5% है वो आने बाकी हैं. आज को दिन मिला के हम पे 5 दिन है लेकिन हमारी कोशिश है और हम सभी से अपील भी कर रहे हैं सभी वोटर्स से कि आज या कल में अपना जो एनुमरेशन फॉर्म जो भी बचे हुए वोटर्स हैं वो अपना जमा करा दें ताकि बाद में जो है वो हमें और बाकी जो ड्राफ्ट और हमारा होगा वो 9 दिसंबर को पब्लिश होगा. तो उससे पहले जो तैयारियां करनी है जो हमें उसके लिए हमें समय मिलेगा. दितवाह चक्रीवादळ भारतावटेन येवपाक लागला. दक्षिण भारताचेर ह्या चक्रीवादळाचे संकश्ट उबे जाताना दिसून येता. दक्षिण भारतातल्या दर्यादेग वाठारांत हवामान खात्यान सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. उत्तरी तमिळनाडू पुदुचेरी ह्या भागांत दितवाह चक्रीवादळाचो परिणाम जावपाची चड शक्यताय आसा. तमिळनाडू पुदुचेरी आणि आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेग वाठारांत रेड अलर्ट जारी केला. ह्या सगळ्या भागांतल्या लोकांनी घरांच रावचें अशें सरकारान सुचयलां जाल्यार नुस्तें मारप्यांक दर्यांतल्यान परत येवपा खातीर आदेश जारी केल्यात. पणजेच्या भाजप प्रदेश कार्यालयात भारतीय जनता पक्षाची महत्वाची बसका जाली. जातूंत जिल्हो पंचायत वेंचणुकेच्या तयारे संदर्भात खोलायेन चर्चा जाली. उमेदवार निवडपाची प्रक्रिया निमाण्या पावंड्यार आसा आनी बेगीनच उमेदवारांची अधिकृत घोषणा जातली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी श्रीपाद नायक हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. ह्या बसकेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे सयत हेर मंत्री आनी आमदार हाजीर आशिल्ले. पंचायत हो मेन विशय आशिल्लो आनी ते फाल्यां प्रेस आपयतले डिटेल दितले. फायनलायज जाले ना फायनल थोडेशें जालें पूण तितलें एकदम जाय न्ही कुडक्यान दिवं जावची ना पण बेगीन जातलें 1-2 दिसान क्लियर जातलें. वाराणसी काशी तमिळ संगमम कार्यावळीच्या चौथ्या आयोजना खातीर पुरायपणान तयार आसा. काशी तमिळ संगमम कार्यावळी खातीर तमिळनाडूसावन येवपी विद्यार्थ्यांचो पयलो गट भायर सरला. दोनूय राज्यांतल्या संस्कृतीक संबंधांक घटसाण दिवपा खातीर ही कार्यावळ महत्वाची आसा. 2 डिसेंबर सावन ह्या कार्यावळीक सुरवात जातली अशी माहिती उच्च शिक्षा विभागाचे सचिव विनीत जोशी हांणी दिली. भारताच्या संविधान दिसाच्या निमतान गोंय राज्य महिला आयोग लिब्रा सोसियो लीग ट्रस्ट गोंय आनी आदिभक्त परिशद गोंय हांच्या जोड पालवान जांबावलीच्या दामोदर देवळाच्या वाठारांत जनसुनवाई ह्या कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या कार्यावळीत गोंय राज्याचे महाअधिवक्ता देविदास पांगम मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले जाल्यार दामोदर देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकले, आदिभक्त परिशदेचे अध्यक्ष संतोष रिवणकर आनी लिब्रा सोशल लीगल ट्रस्टाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सिद्धी पारोडकर आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या गांवगिऱ्या भागांतल्या बायलां मदीं कायद्याविशीं जागृताय निर्माण करपाक मजत जातली अशें गोंय राज्याचे महाअधिवक्ता देविदास पांगम हांणी ह्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें.
आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.